नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव सांजे 20 सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोमंतक खबरापत्रान 60 वर्सां पुराय केल्ल्यान गोमंतकान भेटयली पुराय गोंयकारांक परबी। गोमंतकाक जाली 60 वर्सां पुराय। गोमंतकाच्या वाचप्यांनी उक्तायलो खबरापत्रा विशीं प्रतिक्रिया। सोपूत विधी जातकच दुसऱ्याच दिसा जातलो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। गोवा शिपयार्ड भारतीय नौदळा खातीर बांदतले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल बोटी। बेगीनूच जातली कबलात। अनुसूचित जमातीक दियात राजकीय आरक्षण। उटा संघटनेन केल्या मागणी। डिलायलाच्या वक्तव्याक लागून राजकीय खवदळ। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोमंतक खबरापत्र आयज 60 वर्सां पुराय करता। ही 60 वर्सां गोंयकारां खातीर ह्या खबरापत्रान दिल्लें योगदान हे अतुलनीय आसा अशें म्हणल्यार अतिकाय जावची ना। गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आपल्यो प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात। दैनिक गोमंतकाचो आज 60वा वर्धापन दीस। आज आमी 60 वर्सां पुराय करतात। 61व्या वर्सान आमी पावल दवरतात आनी त्या खातीर हांव तुमकांय परबी दिता। तुमकांय परबी इतल्या खातीर दिता कारण 60 वर्सां पुराय करप एका गोंयच्या ल्हानशा राज्यान हें सोंपें न्हय आनी अशे तरेन पुराय करप की हें वर्तमानपत्र सामकें खडेगांठ। फाटल्या 60 वर्सान ज्यो ज्यो पळय चळवळी जाल्यात राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत आसूं खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं गोमंतकान अत्यंत म्हत्वाची भुमिका घेतली आनी गोमंतक म्हत्वाची भुमिका घेवन लोकां बरोबर उबें रावला, चळवळीत वांटेकार जाला। तुमी जाणा आसतले गोंय मुक्त जातकीर पयलें वर्तमानपत्र आशिल्लें गोमंतक। गोंय मुक्त जातकीर लोकांक लोकशायेचो अनुभव नाशिल्लो। अशे वेळार लोकशाय लोकां मेरेन पावोवप, तांचे प्रश्न मांडप इतलें न्ही तांचे खातीर झुजप। आमचे पयले संपादक बाद सातोस्कार हांणी बरयलां की आपूण लोकांचे प्रश्न जे येताले ते घेवन सरकार दरबारान व्हरून दितालो। ताजे नंतर माधव गडकरी हो जो एक व्हडलो पत्रकार जालो ताणें आपल्या जिवनांत खूब म्हत्वाचें स्थान गोमंतकाक दिलें। ताजें आत्मचरित्र आसूं आत्मजीण आसूं ताणें गोमंतकाचें खूब बरें बरयलां। ताजे नंतर दत्ता सराफ अशे कितलेशे नारायण आठवले अशे कितलेशे खडेगांठ पत्रकारांनी गोमंतकाचें नेतृत्व केलें आनी आज हांव तें करतां। गोंयचे सगळे प्रश्न आमी घेतात, पर्यावरण धरून राजकीय धरून जें जें कितें केलां ताजें तुमकां आमी म्हायती दितातच। ताज्या फुडें वचून आमी ताजेर भाश्य करतात। एक परखड विवेचन करपी वर्तमानपत्र म्हूण आज गोमंतकाची नामना गोंयांत आसा आनी हें जें पळय कितें हे जो पळय कितें वसो आसा तो आमी सोडचे ना। तुमचे प्रश्न मांडटले, तुमच्या प्रश्ना खातीर खर झूज दितले अशें हांव आज उतर दितां। म्हणून तुमी बी गोमंतका फाटल्यान रावपाक जाय। आमी फक्त गोमंतक वर्तमानपत्र न्ही, आज गोमंतक आनी गोमंतक टायम्स डिजिटल फॉर्म आमचे कडेन आसा। आमी गोमंतक टीव्ही सुरू केला म्हणजे वर्तमानपत्राच्या फुडें वचून ब्रेकिंग दिवप, तुमच्या मुखार दृश्य स्वरुपान जें कितें घडटा तें तुमच्या मुखार तशेंच तशें दवरप आनी ताजेर भाश्य करप, ताजेर डिबेट करप, लोकांक तज्ञान हाडप हें फक्त गोमंतक करूं शकता। म्हाका दिसता आमकां कोणाचे कंट्रोल ना, आमचे बिझनेसूय कंट्रोल कोणाचे आमचेर ना। आमी राजकारण बिझनेस हाजे पेल्यान वचून तुमकां एक सडेतोड एक खरें वर्तमानपत्र तुमच्या मुखार दवरतात। अशा वर्तमानपत्राच्या फाटल्यान तुमी उबे रावंक जाय अशें हांव तुमचे कडेन आज मागतां। गोमंतकान ह्या 60 वर्सांन गोंयकारांची काळजां जिखल्यातूच पूण आपल्या तटस्थ आनी स्पश्टपणाक लागून गोंयकार अजून मेरेन गोमंतक खबरापत्रक वाचता हातूंत दुबाव ना। अशाच कांय गोमंतक खबरापत्र सातत्यान वाचपी लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। पळयात। गोमंतकाचे योगदान गोव्याच्या विकासात खूप मोठं आहे। गोमंतकाने सर्व थरावर गोव्यातील जनतेला पोषक असं वातावरण तयार करून त्यांचे जीवनमय अधिक उज्ज्वल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। राजकारण, समाजकारण, शिक्षण
क्रीडा, वैद्यकीय म्हणा किंवा इतर क्षेत्रात काम करतानाही माणुसकीच्या दृष्टिकोनातूनही गोमंतकाचे योगदान मोठे आहे. रायबंदरची होडी दुर्घटना किंवा मडकईची होडी दुर्घटना या दोन गोष्टीकडेच जर आपण बघितलं तर गोमंतकाने जे योगदान दिलं आहे ते अतुलनीय असून त्याची तोड आपण कुठेही करू शकत नाही. या समूहाकडून अनेक नेतृत्व घडली, अनेक नेतृत्वांना मार्गदर्शन झालं आणि त्या परीने त्या स्तरावर त्या लोकांकडून कामही झालं. या यशाबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. पुन्हा एकदा मी त्यांना आजच्या दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांची वाटचाल यापुढेही गोडधोड पुढे चालू असो अशी मी इच्छा प्रकट करतो. गोमंतकाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचे, गोमंतकातील कानाकोपऱ्याची बातमी देणारे, गेली 60 वर्षे गोवेकरांच्या सुखदुःखाशी समरस होऊन त्यांच्या हृदयातील भावनांना वाट मोकळी करून देणारे, गोव्यातील सांस्कृतिक, सामाजिक आणि मैदानातील बातमी घराघरात पोहोचणारे, अनेक घरात वाचले जाणारे, ज्यांनी गोमंतकाची मराठी भाषेची नाळ घट्ट पकडून ठेवण्यास मदत केली असे हे वर्तमानपत्र. या गोमंतकाला व त्याच्या परिवाराला 61व्या वर्धा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, हांव योगेश हिरवे, सतारवादक आणि बिझनेसमॅन म्हापसा. गोमंतक हे गोंयचें वृत्तपत्र लास्ट 60 वर्सां, ह्या 60 वर्सां पूर्ण जाता तांकां. त्या निमित्तान हांव तांकां शुभेच्छा दिता, कारण गोंयचें मार हे वृत्तपत्र लास्ट 60 वर्सां जालीं आमी पळयत राहत, आमी वाचत ल्हानपणा पासून. तशेंच त्यांच्या फुडल्या कारकिर्दीक आणि त्यांच्या वाटचालीक म्हज्यो हार्दिक शुभेच्छा. गोमंतकबद्दल माझं मत अतिशय चांगलं आहे आणि गेल्या कित्येक वर्षात टप्प्याटप्प्यानं गोमंतकच्या आवृत्तीमध्ये, त्याच्या प्रकाशनामध्ये, संपादकीयामध्ये जे आमूलाग्र बदल होत गेले आणि वाढत्या दर्जाचं साहित्य आणि कव्हरेज, सर्वपूर्ण म्हणजे गोमंतकाचं खरं मुखपत्र म्हणून त्याला संबोधता येईल असं झालं. मग सकाळ आणि सकाळच्या माध्यमातून जेव्हा ते चौगुलेंच्याकडून इथे आलं त्यावेळेला त्याची ऊर्जितावस्था त्याला प्राप्त झाली. आणि आताचे जे संपादक आहेत ते जुन्या पूर्वीच्या 2 संपादकांच्या तोडीचेच दर्जेदार आहेत. म्हणजे माधव गडकरी म्हणा किंवा बाद सातोसकर म्हणा, त्या जुन्या पिढीतले आहेत. ही पुढची वाटचाल गोमंतकातली आणि गोव्याच्या अस्मितेची जाणीव असलेला एक संपादक म्हणून आज गोमंतकचं नवीन रूप आम्हाला बघायला मिळते. आणि लोकांची मागणी चढ गोमंतकाला आणि 5 रुपयांनी रेट किंमत त्याची 5 रुपयाची नॉर्मल जोडणीमध्ये सगळ्यांनी भाजप सरकाराचो 28 मार्चाक सोपूतविधी जातली. ताच्याच दुसऱ्याच दिसा परतून विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू जातले. 30 मार्चाक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अर्थसंकल्प सादर करतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत 11 मंत्री 28 मार्चाक पयल्या टप्प्यान सोपूत घेतले. त्या उपरांत मार्च म्हयने सोंपपाक फक्त 3 दीस उरिल्ल्यान सरकारान 29 मार्चाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशन घेवपाचे निश्चित केला. ते प्रमाण 29 वेर सकाळी भाजपा विधानसभेत भोवमान सिद्ध करतलो. त्या उपरांत राज्यपालांचे अभिभाषण जावन अर्थसंकल्पी अधिवेशनाक सुरवात जातली. गोवा शिपयार्ड भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बांदतले. तशेंच भारतीय कोस्ट गार्डा खातीर 8 बोटी बांदपाचे कंत्राटय गोवा शिपयार्डाक मेळ्ळा. बेगीनूच ह्या दोनूय कबलांतीचेर सय जातली. मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या म्हायते प्रमाण सुमार 9,000 कोटी रुपया मोडून 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोअर पेट्रोल वेसल्स बांदतले. हातूंतल्यो 7 बोटी गोवा शिपयार्ड बांदतले. जाल्यार हेर बाकीच्यो 4 बोटी बांदपाचें काम दुसऱ्या शिपयार्डाक दितले. 2018 वर्सा संरक्षण संपादन मंडळान सुमार 4,941 कोटी रुपया मोडून देशी बनावटीच्यो 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बांदपाक मान्यताय दिल्ली.
अनिल अंबानीच्या पिपावाव शिपयार्डाक हे कंत्राट दिल्ले, पूण कळावाक लागून ते रद्द केल्ले. ते उपरांत संरक्षण मंत्रालयान डिसेंबर 2020 वर्सा भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स बोटींचो आंकडो वाडोवन 11चेर हाडलो. ह्या बोटींक लागून भारताची दर्यादेग सुरक्षा अदीक घटमूट जातली. तशेंच ह्या बोटींचो वापर हिंद महासागर आणि भारतीय दर्यात चीनाचे दादागिरीक आळबंद घालपाक जातलो. 2027 मेरेन पाणबुड्यो धरून 200 युद्ध बोटी बांदपाचो भारतीय नौदळाचो उद्देश आसा. पूण अपुऱ्या निधीक लागून हो उद्देश साध्य जातलो की ना होवूय एक प्रस्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस. उठा संघटनेच्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशी मागणी उठा संघटनेन मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केली. अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण, शेड्युल्ड एरिया आणि ट्रायबल काउन्सिल ह्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशें उठाचे म्हणणे. या वेळार प्रकाश वेळी, विश्वास गावडे, सतीश वेळी, दुर्गादास गावडे, रुडॉल्फ फर्नांडीस आणि मोलू वेळी हाजीर आशिल्ले. आमच्यो अपेक्षा आसात जे काही आमचे फक्त 12 मागण्यो आसल्यो ज्यो घटनेनुसार आसल्यो त्या मागण्यांचो सुद्दां नवीन सरकारान सहानुभूतीपूर्वक विचार करचो. आमचे तांकां सदां सहकार्य आसतलें. काही विशय केंद्रीय स्तराचेर आसात. प्रामुख्यान राजकीय आरक्षण हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अखत्यारीत आसा. शेड्युल्ड एरिया हो सुद्दां केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आसा. आणि काउन्सिल, ट्रायबल काउन्सिल हे काही पूरक स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हांच्या सहकारान सुटावे जातले. आमी ते मेरेन विरोधी पक्षान उरली जाल्यार डिलायला लोबोची ही उतरां एका सर्वसामान्य मनशाक प्रश्नांच्या वादळान उडोवपाक सारकी आसा. शिवोले मतदारसंघातली नवनिर्वाचित आमदार डिलायला लोबो हांणी पणजे जाल्ल्या एका खास मुलाखतीन केल्ल्या ह्या वक्तव्याक लागून राजकीय पावड्यार खवदळ पडला. एक नवो वाद उप्रासला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. At the end of my 5 years term, if we remain in opposition till then. बिंब अस्तुरी कर्तृत्वोत्सव ह्या कार्यावळीतल्या एका खासा मुलाखतीत डिलायला लोबोच्या तोंडातल्यान भायर सरपी ही उतरां राजकीय पावण्यार खवदळ घालपीच. भाजपान डिलायलाक तिकेट दिवपाक न्हयकार दिल्लो म्हण मायकल लोबोन भाजपा सोडली. Opposition or ruling, that doesn't matter. How hard you work for your people, it's that. ना हांवें हो प्रश्न मुद्दाम विचारलो आनी खूब लोकांच्या मनान हो प्रश्न आसतलो कारण प्रत्येक आमदार म्हणटात आमी रुलिंगान ना म्हणून आमचें कांय काम जायना. Not at त्या all. खातीर You विचारलो. will see at the end of my 5 years term, if we remain in opposition till then. वेंचणुके दिसा मायकल लोबोक प्रश्न विचारलो तेन्ना मायकल म्हणटा तो विरोधी पक्षाक घटमूट करतलो. काँग्रेसीतले कोण फुटून वचपाक शकता काय कितें? मुख्यमंत्री आणि 8 हेर मंत्र्यांचो सोपूत विधीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात तयारी सुरू जाल्या. या सोपूत विधीच्या दबाज्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी आसतली. गोयच्या 2022 विधानसभा वेंचणुकेत बहुमत मेळयल्या उपरांत पुराय भाजपाचे कार्यकर्ते बरेच उमेदीन आसात. हीच उमेद आणि 2024 भाजपाक केंद्रात बहुमत मेळोवन दिवपा खातीर भाजप पुराय ताक लावन यत्न करतात आणि ते लोकांक दिसूनय येता. मंत्रीपदां मात कोणाक मेळटली हाचे विशीं कांयच स्पश्ट ना. बुधवारा सांजे गांवगिऱ्या वाठारांनी अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची दानल जाली. वाळपय, दिवचले, म्हापशा मोल्ल्या आणि हेर गांवगिऱ्या वाठारांनी पावस पडलो. बुधवारा सांजे दिवचल शारांत तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांत पावस पडलो. ह्या पावसाक लागून लोकांची दानळ जाली. सांजेच्या 6 वरांचेर पावसाक सुरवात जाली. सुमार अर्दवर पावस नेटान पडलो. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचो दीस, मात अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून बाजाराचेर परिणाम जालो.
बाजारांत बसपी विक्रेत्यांक आपलो म्हाल धापचो पडलो. तशेंच ह्या अचकीत पावसाक लागून मयेच्या सत्यवान पेडणेकर ह्या थळाव्याच्या घरा लागचे आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान घराचें लुकसाण जालें. घुवळी वखदां प्रतिबंधक विभागान साळगांव एका हॉटेलांतल्यान सुमार 68 लाख मोलाचे ड्रग्स जप्त केल्यात. पुलीस अधीक्षकान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका आफ्रिकेच्या नागरिकान तांणी अटक केल्या. LSD MDMA ड्रग्स पुलिसांनी जप्त केले. गोंयान आशिल्ल्या बिगर गोंयकारांक लागून गोंयान ड्रग्स वाडल्यात अशें पुलीस सांगतात. आतां मेरेन मारिल्ले धाडींतल्यान ही एक व्हड रेड. Today, our anti-narcotic police station has conducted a very good seizure, wherein we have arrested one African national and confiscated drugs worth around 67 lakhs. In this raid, we have confiscated LSD liquid, which is nearly 65 grams, and MDMA. Around 20.45 grams, and value of these drugs is more than 66 lakhs in international market. And we conducted this raid somewhere near Saligam, and my DYSP and officers, Garun Desai and Madgaonkar, they really conducted well and managed to arrest this accused. We have been tracking this accused for a quite long time. And yesterday we managed to arrest him in a house. So, accused is the which country, nationality? He is basically from Nigeria, an African national. Which legal history is there, sir, regarding this? See, we are investigating into his previous act, and as per our information, he has been staying with an Indian girl, from Goan origin. And we are trying to find out if there is any nexus and if this particular family was helping him in his illegal activities. बिंब परिवारान मार्चाक 23 तारखेर आयोजित केल्ल्या बिंब अस्तुरी कर्तृत्वोत्सव या कार्यावळीत फामाद कवयित्री आणि राधा भावे हांच्या अप्रुपाचे वाटेर ह्या काव्य संग्रहाचे लोकार्पण जाले. बिंबाचे संपादक दिलीप बोरकर, बिंब अस्तुरी 2022 ची मानकरी प्रशांती तळपणकर आणि फामाद कोंकणी कवयित्री नूतन साकरदांडे हांच्या हस्तुकी या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. अप्रुपाचे वाटेर या कविता संग्रहाचे आज लोकार्पण झाले असे हांव जाहीर करता. जोगूल कशी याद नाचून गेली मनात, काळजावेली पालवी ताजी जळून गेली खिणात. लख तिची धार पळोवन धापले तरी दिपले डोळे, लख तिची धार पळोवन धापले तरी दिपले डोळे. जीव ओतून शिपिल्ल्या सपनाचे सुकले मळे. म्हाका आवडलेली गई याद जाली ओळी. याद इतलीच उठलो गांव, याद इतलीच उठलो गांव, मोडून सगळ्यो शिमो, बोवाळांतूच शेणलो थंयच तुवें दिल्लो नामो. काळखाच्या हुवारांत मन गेलें बुडून, काळखाच्या हुवारांत मन गेलें बुडून. हावेसाची सवणी गेली दिगंतरा उडून, हावेसाची सवणी गेली दिगंतरा उडून. वाऱ्याच्या भरवशार कितले निरोप धाडू, वाऱ्याच्या भरवशार कितले निरोप धाडू. काळजान तुजी वेर घेऊन दीस कशे काढू, काळजार तुजी वेर घेऊन दीस कशे काढू. दुःख
सुखालाही चिमटीमध्ये धरता येते आणि त्याचे फुलपाखरू करता येते. 24 मार्च हो संवसारीक ट्युबरकुलोसीस म्हळ्यार TB दीस. ह्या दिसा निमतान बिरेस्तारा दिवचल वाठारांत जागृताय रॅली काडलेली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या जोड पालवान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन हे कार्यावळीचे आयोजन केले. हे कार्यावळीन दोतोर, नर्सी आनी कर्मचाऱ्यांनी वाटे घेतिल्ले. दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकार हांणी TB दुयेंसा विरोधान सोपूत घेतली. TB दुयेंस ना करपा खातीर सगळ्या सहकार करचे असो उलो दोतोर तुळशी हांणी मारलो. उपरांत पुराय वाठारांत रॅली काडली. ह्या वेळार नागरिकांक पत्रकाय वाटली. मांद्रे आशवे वाठारांत 7 दिसाचो शिगमो जाता. 7 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाता. पयले दीस देवाचे कार्यातल्यान सुरवात जाता, मागीर धाकट्या भुरग्यांचे खेळ आसता. हे सगळे जाता उपरांत भुमिका देवीचे भार येता. भारार देवी नाचता आनी तळयेर न्हावपाक वता. 7 दीस पारंपारीक तालगडी नाच जाता. उपरांत रोमटा जाता. रोमटा घराघरांनी भोंवता. निमाणे दिसा धुवट खेळटा आनी होमकण पेटयता. सात दीस पयलीं होळी घालून शिगम्याक सुरवात जाल्ली. बुधवारा सांजे न्हयबाग पेडणे हांगा भाविकांच्या उपस्थितीन सतीये देवीच्या प्रांगणात 12 गांवची 12 रोमटां जाली. तशेंच ढोल ताशे आनी पारंपारीक गितां गावन रोमटां मेळ, तालगडी, घुमटा वाद्य आनी गुलालाक शिगम्याचो समारोप जालो. बायलांनी सातीय देवीची ओटी भरली आनी भाविकांनी श्रीफळ आनी फुलाहार घातलो. गाराणें घालून शिगम्याची समाप्ती बुधवारा जाली. 2 वर्सां उपरांत परत एक फावट शिगम्याचो मनोवपाची संद मेळ्ळी. ह्या शिगम्याक शेकड्यांनी लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली. तशेंच आमदार प्रवीण आल्लेकारय उपस्थित आशिल्ले. एप्रिलाक जुवारी पुलाच्या डेक पातळीची नोंद आनी तपासणी करपाच्या कामा खातीर सकाळी 7 ते 9 वरां मेरेन पूल सगळे तरेचे येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळान अवजड येरादारी बोरी पुला वटेन वळयतले. प्रवाशी आनी हलक्या वाहनां खातीर कुठ्ठाळी आगशी अशी फेरीबोर्ड सेवा आसतली.
गोमंतकाच्यो खबऱ्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता आनी कुय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.